Welcome back. And the story continues in Chikali Cottage Hospital at Vasco. The entire hospital is operated without any fire safety precautionary measures. The lone fire extinguisher in the hospital itself is lying in bad state. However, after prudent expose, hospital has managed to make X-ray section functional at the hospital. Surendra Markaikar reports. वास्को असलेल्या चिखले कॉटेज हॉस्पिटल हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सींक केटर करता. हांगसर फाटल्या दिसांनी आमी ह्या हॉस्पिटलाच्यो खुबश्यो स्टोरीज केल्ल्यो आसा. एक्सरे हांगसर टेक्निशियन ना, तो आयज टेक्निशियन आयज येयला अशें म्हणून कळ्ळां आनी आयज हांगसर तेजी साफ सफाई चल्ली आसा. आयज आमी चिखले हॉस्पिटलाची आनी एक आमकां तुमकां एक म्हत्वाची गजाल रिपोर्ट करता, ती म्हणजे चिखले हॉस्पिटलान फायर सेफ्टीच्या नांवाचेर म्हणटा ते हांगसर कांयच ना. फायर सेफ्टीचे एक्सटिंग्विशर्स ना, फायर सेफ्टीक लागून कांयच प्रिकॉशन्स हांगसर घेतलेली ना. एक हांगसर एक्सटिंग्विशर आसा, तोवूय बीन बॉटल्स एक्सटिंग्विशराची बॉटल कितली जुनी आसा, रस्टेड आहा, कोरोडेड आसा, ती केन्ना फील केल्लेली म्हणून तिची सुद्दां तेजेर डेट ना. वास्को चिकाली कॉटेज हॉस्पिटल जे ऑल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक केटर करता, हेची बीन तुमी केन्ना फायर सेफ्टीक लागून बीन केन्ना पळोवणी बीन केल्या काय कितें? येस, एज पर आमचे डायरेक्टराचे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी एज पर द डायरेक्टर्स गायडलायन्स वी हॅव गिवन देम रेकमेंडेशन्स, फायर सेफ्टी रेकमेंडेशन्स फॉर द हॉस्पिटल. Any idea whether they will be implemented anything? Till today, no. There were some few extinguishers which have been outdated. I mean, सांगलेले की रिफिल करून घेवचे म्हणून. They said they will follow it up. हेच हांगसर दाखोवन दिता की ह्या हॉस्पिटलान सेफ्टी म्हणटा ती कांयच ना. हेची दखल आमचे आरोग्य मंत्री आणि सरकार घेतले काय कितें? वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकईकर. Civil Supplies Department office at MAPSA has turned into a godown. No proper place to stand, document records are lying on the floor, no proper infrastructure and less staff. Citizens have to spend 2 to 3 days to get their single work done. Shyam Sundar Farte reports. This is the Civil Supply Department at MAPSA. Have a look. It is more of a godown than a government office. Look at the documents dumped here. People find it difficult to even step inside the office. Moreover, due to improper management in the office, people have to spend 2 to 3 days to get their single work done. म्हणजे आता तिसरी फावट जाली, म्हणजे आता डॉक्युमेंट मेळना, म्हाका आता फक्त आतां कामाचे लीव काडचे पडटले आनी फक्त येवचे पडटले. सरकारान मातशें पळोवपाचें हांगा कितें चल्लां तें आनी स्टाफ वाडोवपाची आनी स्पेसची प्रॉब्लम आनी स्पेस वाडोवपाची. फायली पळय रस्ते पडले सायडीक आहा, टेबल सगळी पळय फायली पडलेली आहा, डॉक्युमेंट सोदूंक गेला जाल्यार डॉक्युमेंट मेळना, सगळें ते नदर घालपाचें. आयज हांगा सिवील सप्लायची भितर सरलो जाल्यार सगळ्याक सगळी गड्डीच सगळी पेपरांची जमा मारलेली आसा. तांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना ते सांगता आमकां जागो कमी आसा, स्टाफूय कमी आसा, लोकांक हांगासर उबे रावंक जायना, गर्दी जाता आनी हे हितून लोकांची कामांय जायना. ताका लागून स्टाफूय चड वाडोवचो आनी जागा आहा पळय ती धाकटी आहा ती मातशी तांकां व्हडली जागा दिवची. One cannot blame the officers at work also. They are aware about the situation but claim to be helpless. जवळ 200 लोक येतात आणि सगळी गर्दी, स्टाफूय कमी आसा. आमकां RTI वचनासर चड येता पळोवन, RTIचेर रिप्लाय दिता म्हणसर नाका शोड येता हांगासर. आनी इल्लो गेलो पूण एक जाता अशी गर्दी जाली, तांकांय बी बाबा तें काम आदेश भर रावन ते कंटाळिल्ले आसता पब्लीक म्हणून, तांकांय मातशें जाता आनी ते मागीर तापता. ते आतां पयलीं दवरला तांकां, आतां जर काडटलो सारकें करतलो जाल्यार तो स्टाफ जर आहा जर आमी ते एका दिसांक आमी शेनवार आयतार येवन क्लीन करपाक म्हणून स्टाफूय जायना आनी दवरतलो खंय तो इतकें काडून दवरतलो खंय तो प्रश्न न्हू. तें बरें सॉर्टींग करचें पडटलें, बेश्टेच काडून तेंच्यांनी ते आदल्यो त्यो फायली दवरल्या, ते आमकां भितरली कांय गती ना. A reporter from MAPSA, Shyam Sundar Fatte for Prudent. If you've missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.